मोगाळ कार्मेल किरण कार्याच्या वीक्षकांनो तुमकां सुमेस्तांक आयच्या दिसाच्या ह्या नियाळाक हांव मोगाचो स्वागत मागता आनी आयचो नियाळ करच्याक देवाचें उतर आमी आयकुया. लुकाच्या वांजनांतलें वाचप अध्याय 6 वळी 27 तावन 36 पर्यंत 27 to 36 chapter 6. म्हाका कान दितेल्या तुमकां हांव सांगतां, तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा, तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमचे निंदा करतल्यास पसत मागा, तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरोय पोलो दाखय, तुजो शेलो कान व्हरतल्याक तुजो दगलोय व्हरूंक काडय नाका, तुजे लागचें विचारतल्या हरी एकल्याक दी, आनी तुजें म्हणून कितें आसा तें कोणीय कान व्हरीत जाल्यार ताचे लागचें पाटी विचारी नाका. हेरांनी तुमचे थंय कशें चलाचें म्हणून तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात? पत्की आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्ही. तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात? पत्की तशें करतात न्ही. जांचे कडचें फाटीं मेळटलें म्हणून तुमकां भरवोसो आसा तांकां मात्र तुमी उसणें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात?
आपणे दिल्लें तितलेंच आपणाक पाटी मेळटलें म्हणून चिंतून पातकी एकामेकाक उसणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तांकां बरें करा, पाटी घेवची आशा नासतना उसणें दिया. तो उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अनउपकार्या आनी खोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. देवाचें उतर हे वखली तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त दय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, records are there to be broken. हर एका खेळांत, हर एका संगतींत एक एक रेकॉर्ड असतात. उंचलो पावंडो पावुल्ल्या विशांत, धांवणेंत 100 मीटर धांवणेंत उंचलो पावंडो 9 सेकंदांनी 9.17 या 18 सेकंदां भितर हुसेन बोल्ट पावलो. हे रेकॉर्ड. वेट लिफ्टिंगान तांतू सगळ्यांत रेकॉर्डां आसात. सडावत मनीस रेकॉर्डां पळोवन प्रेरीत जाता. म्हजेंय नांव येचें, हांवें तें रेकॉर्ड मोडचें, ताच्याकी व्हरतो हांवें जायचें. रेकॉर्ड्स इन्स्पायर्स. हांव ताच्याकी बरो जायचें म्हणलें तसना एक आमच्या थंय एक सकत उब जाता, एक आशा उब जाता, एक ओडणी उब जाता. आनी ह्या रेकॉर्डा वरवीं जायते मनीस वयर 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 वचूंक शकला. ताच्या लागीं तें आसा, हांवें सोडचें, ताच्याकी बरो जायचें. म्हजो सांगाती 100रांत 99 काडटा, 99 काडटा, हांवें 100 काडचें, ताच्याकी चड काडचें. एकामेकाक चॅलेंज करचें. भावांनो आनी भयणींनो, आज जेजू म्हणटा तूं ताच्या लागीं हाच्या लागीं चॅलेंज मारनाका. तो स्टँडर्ड तर न्ही. तुजें चॅलेंज देवा सांगाता, ताचे बरी जावचें. साध्य आसा? जेजू म्हणटा तुमी प्रयत्न करचे. आपल्या शिसांनी हे प्रयत्न करीचे म्हणून जेजू आशेता. आनी हर एकल्या क्रिस्तवाच्या पावण्यां देवा सांगाता जियोवचें, देवा थंय जियोवचें, देवा बरी जियोवचें. जशें सर्गीचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया. जशें तो खोट्यांक आनी वायट आसल्यांक, नाकारी मनशांक दया दाखयता, तशीच तुमी दया दाखया. भावांनो आनी भयणींनो, ह्या विशयांत थोड्यो संगती आमी समजूंक घेवया. आनी ह्या सगळ्या वाचपांत एक प्रमुख एक संगत, भोव सायकोलॉजिकल म्हणून सांगयत, भोव समजूनेची एक राजावीक संगत जेजू हांगा सांगता. हाका आमी गोल्डन रूल ऑफ जीजस म्हणटा. जेजूची एक बंगराळी रेग्र. आनी ती जावन आसा, जें कितें हेरांनी तुमकां करीचें म्हणून तुमी आशेतात तेंच तुमी हेरांक करा. जें कितें हेरांनी तुमकां करीचें म्हणून आशेतात तेंच तुमी हेरांक करा. डू अनटू अदर्स वॉट यू वूड लायक डन टू यू. आमी कोण आमच्या विशयान पाड उलयचें म्हण आशेता? कोण न्ही आशेना. आमच्या विशयान बरें उलयचें म्हण आशेता. आमी कश्टांत आसतना आमकां आदार दिवचें म्हण आशेता. आमचे कडेन बरें करून येवन उलयचें म्हण आशेता. आमकां प्रशंसा दिवचें, एप्रिशिएट करीचें म्हण आमी आशेता. कोणी आमकां केंडीचें म्हण आमी आशेना. कोण न्ही आशेना. कोणूच आशेना. म्हाका केंडीचें, म्हाका कोणेंच गण्य करूंक नजो, लेखूंक नजो, म्हाका कुमो करूंक, कोण न्ही आशेना. आमी हर एकली आमी बिलयाच्या वयर आसा. सगळ्या संवसाराचो लोक 100-150 बिलया लागीं आसा. तितल्यांतलो तितलोय लोक 100%क 100% हर एकलो आशेता म्हाका बरें करीचें, म्हजे विशयान बरें उलयचें, म्हाका प्रशंसा दिवचें, म्हजो मोग करीचें, म्हाका खंयच्या तरेन दांट उलोवंक नजो, म्हाका इन्सल्ट करूंक नजो, हांवें चुकी केल्ल्यो परतेन परतेन त्यो कोंकूंक नजो, म्हाका बक्षिचें, म्हाका वेंगीचें. असली आशा आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत आसा. आमच्या फंक्शनाक लोकांनी येचें, वेग्गी येचें, निमाणें येवन खावन धांवचें न्ही, वेग्गी येचें म्हणून आमकां आशा आसा. हर एकल्याक. भावांनो आनी भयणींनो,
जेजू म्हणटा जर हे मेळाचें तर जाल्यार पयलें हें तूं करूंक वच. मेळ्ळ्या उपरांत करूंक येचें न्ही, पयलें तूं करूंक वच. हेरां विशयान बरें उलय, हेरांक कुमो करूंक वच, हेरांक प्रशंसा दी. जें कितें तांच्या जिवितांत ना तें तांकां तें बरेंपण ती शांत समाधान तांकां मेळोवंक तूं प्रयत्न कर. आनी असो परिणाम जावन तुका दोशीमापण मेळटलें, तुका मेळटलें. देखून पयलें ओंप आनी ताचो परिणाम जावन तूं बेळें काडटलोय. कुर्साचो सांजवाव म्हणटा वेर देर इज नो लव पुट लव अँड यू वील ड्रॉ लव. खंय मोग ना थंय मोग घाला आनी असो परिणाम जावन तुमी थंयच्यान मोग काडूंक शकतल्यात. जर एक कडेन ना तर जर थंयच्यान काडचें कशें? देखून खंय ना तें घाला. तशें म्हळ्यार तुजे कडेन आसाचें, तुजे कडल्यान जाल्यार घालूंक जायना. भाऊ आनी भयणीनो, लव कॉन्कर्स एवरीथिंग. ऑल कॉन्करिंग पॉवर मोग जावन आसा सगळें आपणा थंय हाडचें आसलें, सगळ्याच्या वयर जैत वरचें आसलें. एक उंचलें हातेर, उंचली सकत मोगाच्या की वरती सकत ना, बिलकुल ना, बिलकुल ना. मोग मात्र हें सगळ्याच्या वयर आपणाचें जैत व्हरूंक शकता. आनी हो तेल आज आमचो स्वामी आईच्या वांजेला मुखार आमकां समजयता. आमी कितले बेगीन समजता एकलो दोग न्हय, आमी हर एकले समजता तितलो सोबीत संवसार मांडून हाडूंक आमच्यान साध्य आसा. हर एकल्याक तो मोग घेवंक साध्य आसा. पूण आज खंय आमी जाणा आमच्याच कुटुंबांत, आमच्याच समाजांत कितलींशीं जाणां आपणाचो मोग करचें कोणूच नात, आपणा विशयान पडून गेल्लीं कोणूच नात. म्हणल्यार तसल्या त्या करगवण्यांत आपणाचें जिवीत जरोवन आसात, काळोखान आसात. आज आमकां उलो हर एकल्याक जर तुका बरेंपण जाय, पयलें बरेंपण ओप. तूं ओंपताय तें बरेंपण ओंपूंक तूं धैर्य घेताय, तें बरेंपण हेरां लागीं वांटूंक घेवंक तूं धैर्य घेताय, तें बरेंपण हेरांक मेळचें म्हूण तूं आशेताय, तर जाल्यार तुका बरेंपण मेळटलें म्हणली गॅरंटी हांव दिता म्हणटा जेजू. तें बरेंपण तुका मेळटलें गॅरंटी 100%. 100% कांय ना फाटी मुखार ना. मेळटलें गे, खंडीत मेळत गे, सवालूच ना. तो दुबावूच नाका. आमी एक संगत उडास जे देव फटोवंक शकना, तो फट मारिना. आनी ताचें उतर सत जावन आसा. जें कितें देव सांगता तें सत, जें कितें स्वामी सांगता तें सत. जर हें फट म्हणून तुमी रुजू केलें तर जाल्यार कोण एकलो हें जें कितें जेजून सांगिल्लें फट म्हणून रुजू करीत तर जाल्यार जेजू देव न्हय म्हणून रुजू केल्ल्या बरी जाता. आनी जेजू देव न्हय जातलो. जेजूचें उतर सत, 100% गॅरंटी, 100 to 100%. कांय सुद्दां बावना. भाऊ आनी भयणीनो, एक ल्हानशें गणीत अशें आसा. ती काणी म्हूण घेवयेत या गणीत म्हूण घेवयेत. म्हाका मेळिल्ल्या समजुने प्रकार, त्या सोर्स प्रकार तें गणीत. खासारी स्त्री ती आनी तिचो घोव भोव कठिनायेन तिका चलयतालो. भोव कठिनायेन. मिलिटरी घोव म्हूण सांगेत. हर एका संगतेक रूल आनी रेगला आसली. रूल रेगले कांयच चलना घरा. तो ऑफिसांतल्यान घरा येताना तिणें कितें करीचें? ताचे शूज काडीचे, ताका अन्न पिवण दिवचें, ताका बऱ्या रितीन चलयचें, न्यूजपेपर हाडून दिवचें, तें करेचें, हें करेचें. हर एकाक रूल आनी रेगला आसली. आनी घोव घरा येता म्हणटाना ती कामताली. जाल्यार जें कितें ताणें आशेल्लें, जें कितें ताणें रूल रेगलो घाल्ल्यो, पट्टी ती दिल्ली तिका ताणें, काजारां दिसात दिल्ली, अशें चलाचें म्हणून. एक सुखय नासतना ती करताली. थोड्या तेंपा उपरांत अचानक जावन काळीज बसून वो मेलो, घोव मेलो. आनी थोड्या तेंपा उपरांत तिका आनी एक आजार जालें. तिका सरप्रायज जावनातली आनी एक आजार जालें. आनी एक आजार जाल्या उपरांत हो दुसरो घोव भोव मोगान आनी रिस्पेक्ट दिवन मान दिवन तिका पळयता. मस्त मोग करतालो. सोबीत उतरां, बरीं उतरां, साहित्य बरीं तिका तो मोग करतालो, साहित्य बरें करतालो.
आनी एक दीस तो ऑफिसाक गेल्ल्या वेळार ही घरा वस्तू घडी करणं नितळाय आनी बरो करनासतना भिरोवन तो तिका एक कागद मेळ्ळें, एक पेपर मेळ्ळें आनी तें काडून पळयतना आपल्या पयल्या घोवाचें हँडरायटींग आनी पयल्या घोवान कितें पुरो रुली बरोवन दिल्ल्यो, कितें पुरो आपणा थंय तिणें करीचें म्हणून बरोवन दिल्लें तें सगळें त्या लिस्टीर आसलें. तें सगळें वाचलें तिणें. हेवटेन तिका शळो घाम सुटलो कित्याक हें पुरो हांव करनासली न्ही म्हणून. पूण आनी एक कडच्यान तिका हांसो आयल्यो कित्याक तशें करतना पयलें तिका मस्त पुरासाण जाताली, मस्त दुखतालें, कश्ट जातालें, निराशा जाताली. पूण आतां निजायकी त्या पयल्या घोवान दिल्ल्याच्या की उपादेश दिल्ल्याच्या की चड संगती ह्या नव्या घोवातय ह्या दुसऱ्या न्हवऱ्यातय ती करनासली. कितें करीचें म्हणून सांगल्याच्या की चड करताली कित्याक हांगा ह्या तिच्या सांगात्यान तिका मोग दिल्लो, तिका एप्रिशिएट केल्लें, तिची प्रशंसा केल्ली, तिका समजून घेतिल्लें, बराबर म्हणून वळखून घेतिल्लें. आनी ह्या वरवीं कितेंच उपादान कितेंच आशें म्हणतलें म्हाका हें दिजें तें करीचें हें करीचें काही आशें नासतनाच ती पयल्या घोवाच्या की चड हिची सेवा करूंक शकली. भावन आनी भयणो, हें आमच्या जिवितांत जावचें आसलें. रुली रेग्रो पाड म्हणून सांगच्यो न्ही, पूण रुली रेग्रो आमकां निजायकी मोग दिवंक शकनात. आनी ह्या खातीर सर्वेस्पोर्देवान रुली रेग्रो दिल्यो तर जाल्यार ह्या सर्व रुली रेग्रांचें एक मूळ आसा मोग. देखून जेजून सगळे उपादेश सांगता घाल्ले म्हळें देव आसो आनी एकामेकाचो मोग. ताचे वयलें खंयचेंच नियमशास्त्र रावण. जर मोग म्हणलो एक उद्देश तुज्या जिवितांत पुरक जायना तर जाल्यार तूं खंयचे उपादेशी पाळ कांय फायदो ना, कांय फायदो ना. हर एका उपादेशाचे हर एका शिकवणेचे मूळ मोग कित्याक देव जावन आसा मोग. ताच्या मोगांत ताच्या जिवितांत वांटो घेवचें जावन आसा हर एका नियमाचो उद्देश. भाऊ न्हय भयणीनो, सर्व बरेपणाचें सर्व मोगाचें मूळ जावन आसा देव. गॉड इज द सोर्स ऑफ एवरी गुडनेस, एवरीथिंग दॅट इज गुड. ही इज द सोर्स. आनी जर तुज्या जिवितांत तो मोग आनी तें बरेपण तुवें अनुभव करीचें त्या सोर्सा लागीं, त्या जरी लागीं, त्या खाजना लागीं तुवें वचाचें. हेरांत मेळना तुका, हेर संगतींत मेळोवंक साध्य ना, ह्या संवसारांत मेळोवंक साध्य ना, पयशांत मेळोवंक साध्य ना, सत्तेंत मेळोवंक साध्य ना, अधिकारांत मेळोवंक साध्य ना, खंयच्याच संगतींत मेळोवंक साध्य ना. ताचे तावन मात्र तें मेळोवंक साध्य. तें बरेपण ताचे तावन मेळचें. आनी ह्या खातीर जर आमच्या लागीं कितेंय बरें आसा तें कोणा तावन आयिल्लें? तें ताचे तावन आयिल्लें, देवा तावन आयिल्लें, आमचे तावन न्ही. कशें आयिल्लें? ताणें डायरेक्टली तें आमच्या काळजांत घालत, आमच्या व्यक्तित्वान घालयत. ह्या हेरां मुखांतर जावं कोण आमच्या आवय बापाय मुखांतर, आमच्या भावा भयणी मुखांतर, आमच्या संगात्या मुखांतर, या हेर कोणाय मुखांतर, पूण घाल्लें ताणें, दिल्लें ताणें, तांच्या मुखांतर तें आयलां. आवय बापायन दिल्लें न्ही, आवय बापायन दिल्लें न्ही तुका तें बरेपण. ह्या संवसारान दिल्लें न्ही. त्या बरेपणाचें मूळ तो देव जावन आसा. त्या मुळांत हांव खंयचे ना खंयचे गुण येवन तुका पावला. आनी ह्या खातीर जरी आमचें थंय कितें बरेपण आसा तें आमी वळखून घेवचें आनी देवाक अर्घ दिवचें. तुवें म्हाका हें फोव केलां देखून. दुसऱ्यान हें बरेपण हांगाच रावूंक नजो. हें बरेपण आमचें जावन वाडोवन आनी एकल्याक वसाचें, वाळाचें आनी एकल्याक वसाचें. जर तें थंयच रावता तें मायाक जाता, तें उराणा. वाळांतलें उदक पाड जाता, कुसता, गणता. वाळचें उदक मात्र नितळ उरता. देवाचो मोग वाळान आसतना तूं दवरताय तर जाल्यार तो मोग जावन उराणा, तो उराणा तुजे तान भायर सरता. आनी ह्या खातीर भावणो आनी भयणीनो, आमकां आसचें एकच चॉयस, देवाचो मोग घेवचो आनी तो दिवचो. कोणाक? हर एकल्याक. कितेंच गड या मीत घालिनासतना, तो फावो या ना फावो म्हणून पळयनासतना. हो आमचो कायदो, हें आमचें आपोवणें. भाऊ आनी भयणीनो, द बेस्ट वे टू मेक ए पर्सन ट्रस्ट वर्दी इज टू ट्रस्ट हिम म्हणटा एक इंग्लीश सांगली. एका व्यक्तीक पातयेनेचो मनीस जावन बदलिजे तर जाल्यार पयलें ताका तूं पातये. जर तूं ताका पातयेताय, बेश्टेंच पातयेताय, बेश्टेंच परतेन परतेन ताका पातयेताय आनी ताका दिताय,
तेन्ना तो मनीस तुज्या पातयेनेक लागून ताचे थंय ना पातयेनी ताचे थंय निजायकी मोस करचे तसले गुण आसा तर जाल्यार तुज्या पातयेनेक लागून तो बदलतालो, फातयेचो व्यक्ती जावन रुपांतर जातालो. आमी बरी म्हणल्या खातीर देवान बरेपण दिल्लें न्ही, ताच्या बरेपणाक लागून आमचे थंय थोडे मणी बरेपण उपजाल्लें. खरी एकल्या थंय भाऊ आनी भयणीनो, लव मेक्स अस लवली. मोग आमकां सोबीत करता, मोग आमकां आकर्शीत करता, मोग आमकां बोरींग करता, मोग आमकां देवा बरी करता. लव मेक्स अस लवली. ह्या संवसारांत खंडेम करणं, जड्ज करणं, ताका तें सांगून हें सांगून खबरो करणं बरेंपण हाडूंक साध्य ना. जावनय तुज्या जिणेत सांगता थंय कितेंय उणेंपण आसा, ताका हें करणं तें करणं बरें जावचें न्ही. ह्या तुज्या भावा थंय, भयणी थंय, आवय बापाय थंय, सांगात्या थंय, शेजाऱ्या थंय, कोणाय थंय मोग हांवें तूं तीद विताय तर जाल्यार ती वण जायना. तुज्या काळजान जर मोग ना तर तूं तिदवूंक वचनाका. हर एका तिदवनाचे, हर एका करेक्शनाचे मूळ मोग. जर तो मोग तुज्या काळजान ना तूं तिदवूंक शकनाय. तूं आसल्याच्याकी चड वायट करताय. यू क्रिएट मोर कन्फ्युजन. आनी ह्या खातीर जायते पडी आमच्या भुरग्यांक, आमच्या ल्हानविकांक आमी करेक्ट करून घेताना करेक्ट करच्या पयलीं आसता की करेक्ट केल्या उपरांत तो व्यक्ती पाड जाता. कित्याक मोगा विनय थंय करेक्शन जालां. जर मोगा वरवीं थंय करेक्शन जालां तो भुरगो बरो जाता, तो व्यक्ती बरो जाता. हें आमी उगडासता. आनी ह्या खातीर रागान बिलकुल करेक्ट करूंक वचनाका, मोगान कर. देखून तुज्या दुस्मनाचो मोग कर. कोण गरजे वता आसा ताका दी, आशे नासतना दी. कित्याक भंडार ताचें, तुजें थंय खाली जाताना तो दिता, तुवें कांय भिवूंची गरज ना. खाली जावन हांव भिकारी जाता म्हणून सपन चिंती नाका तूं. तुका भिकारी जावं सोडिना. कित्याक तुजो बाप तो ग्रेस्त, सगळें ताचें थंय आसा. तो तुका तुजें थंय वळचें बरी करता, पूण तूं दिनाय तर वळचें बरी करिना, दाबयता. हें आमी समजून घेवचें भावंड आनी भयणीनो. लव मेक्स अस लवली. जसो तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ तशीं तुमी दयाळ जाया. जसो संपूर्ण परफेक्ट तशें तुमी परफेक्ट जाया, संपूर्ण जाया. मातेवाच्या वंजालांत तो शब्द वापरला, हांगा दयाळ म्हणून वापरला. आनी आमकां जायत्यो संगत्यो सांगल्यो. दुस्मनाचो मोग कर, द्वेशितल्यांक बरें कर, शिरापतल्यांक आशिर्वाद दी, निंदा करतल्या पासत माग, एका पोल्याक मारतल्याक आनी एक पोलोय दाखय, शेलो काडून व्हरतल्याक तुजो दोगलोय दी, विसारतल्याक हरी एकल्याक दी, पाटी आशे नासतना दी. मोग करतल्यांचो मात्र मोग केल्यार कितें फायदो? मोग करिनातल्यांचोय तूं मोग कर. एका फाटल्यान एक जेजू हंत 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 आनी आमकां उदाहरणां समेत दिता कशें आमचें जिवीत आमी मांडून हाडचें म्हणून. एक ल्हानशें एक संग तुमच्या मुखार दवरता. चिंतया, दोगां ल्हान भुरगीं आसात. कांय एक 6 म्हयन्यांची या एका वर्साची भुरगीं लागीं लागींच आसात. आनी एक भुरगें सोबीत आसा, बरें स्मायल दिवन बरें आसून आसा, नितळ आसा, बारी सोबीत आसा, आसून आसा. आनी एक भुरगें कांयच सोबीत ना, सगळें किरमें आनी पुरें जावन सगळें कांय दुवण ताका नाणूंक ना, कांय करूंक ना, मेळें जालां. खंयच्या भुरग्याक तूं घेतलोय? खंयच्या भुरग्याक तूं घेतली? खंडीत जावन आमी हरी एकली त्या सोबीत आसल्या भुरग्याक घेता. सडावत सक्कट म्हण येत. मदर तेरेसा जातली कांय एक आनी एका भुरग्याक घेत, पूण आमी सडावत पयल्या भुरग्याक घेतलो. पूण सवाल हें, तें भुरगें तितलें सोबीत आसूंक कारण कितें आनी एक भुरगें तितलें मिळकुटें जावंक कारण कितें? त्या पयल्या भुरग्याक आवयतान बरो मोग मेळ्ळा, बरेंपण मेळ्ळां आनी हाचेर तावून तें बरें दिसता. आनी एका भुरग्याक तें मेळोंक ना, हाचेर तावून तें मिळकुटें जालां. कारण तें भुरगें न्ही, कारण ताचीं वडिलां. जर आमी असलीं वडिलां जाता, बरेंपण दिवचें तसलीं, तेन्ना आमची भुरगीं, आमचे समाज सोबीत 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 जातली, लवली जातली. हें देव आशेता. हें तुमी म्हणालो, जशें तो सोबीत, तो दयाळ आनी सर्व संपूर्ण, तशीं तुमी जाया. आनी ह्या वरवीं हेरांक तुमी सोबीत सोबीत करा. ही सगळी पृथ्वी सोबायेन बरा. देवान ही पृथ्वी रचली आनी सांगलें सगळें बरें आसा, सोबीत आसा म्हणालो. पूण ताच्या उपरांत पातकान जायते ह्या प्रकृतीक, ह्या संवसाराक मारलां,
तासा येयला हरी एका रितीन नाग येयला हरी एका रितीन कुसडा याडल्या आनी जी कोण ह्या पातकांतान भायर येवन पवित्र स्नाना मुखार देवाची भुरगीं जाल्यांत तांचे आपोवणे ह्या पृथ्वेक ह्या संवसाराक परत्यान सोबीत करचे आमच्या उतरा मुखांतर आमच्या चिंतपा मुखांतर आमच्या नडत्या मुखांतर सोबीत करचे तर ह्या प्रमाणे स्वीकार करया चड आनी चड देवाच्या त्या पवित्रपणांत त्या सोबायांत त्या बरेपणांत त्या दयाळ्यांत वांटेली जावया हेरांकी तशें करतले धाकटुले जेजू जावया तो बरें करीत गेलो आमी बरें करीत वचूंक प्रयत्न करया हें बेसांव आमी सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण मागता आमेन भाऊ आनी भयणो आज ब्रेस्तार असो दीस जेजू बाळकाक नोवेन कर्ण ताका मान कसो दीस तर थोडो वेळ ह्या नोवेनांत आमी करया प्रागाच्या जेजू बाळकाचें नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिला गुणकर्ण दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेनरांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता एक घडीभर मावून राव म्हणून सर आमच्यो गरजो आमच्या त्या समाजाच्या मुखार दवरया प्रत्येक जावन बरें करचें आसतलो गूण आमकां दी प्रतिफळ आशें नासतना तुज्या बरेपणांत वांटो घेवन हेरांक बरें करचें आसलें उदार काळीज तुजें थंय आसलें तसलें काळीज आमचें थंय रस म्हणून बाळका जेजू थंय आतां आमी मागून घेवया हे बघेवन तूं जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी अजापितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता तुका पातयेनेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बरो आमेन तकली बगावणू बाळका जेजूचो आशिर्वाद आमचेर आमच्या घराचेर आनी आमच्या वावराचेर आतां आमी मागया सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळें जियेत आनी राज करता सासनाच्या सासनाक आमेन सुमेस्तांक ह्या नियाळांत वांटो घेतल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा बरें आसा देवान आमकां दिल्या एका वय तिचे बरी संवसार जेजूक दिवंक गावाय उत्तीम रचना देवाची कुणा पवित्र सभेची नितळ निर्मळ कुरपेवोन स्त्री परचेक दया मागतेली आमकां मोगान वेंगतेली मेळची ना शारोतीन दुसरी Genie